तुझ्या बापा दरबारांच्या गाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया सग संसाराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमच्या सोबे असो. पास्कलचो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमताव. हो आयतार दैवीक काकुतीचो आयतार म्हणून आपयतात, कित्याक आज आमी दैवीक काकुतीचें फेस्त आचरता. देवाची काकूत तो काकुतीचो सागोर, ताची दयाळाय, ताची काकूत मीत नासलेली आनी मनशाकुलाचो तो इतलो मोग करता, ताची काकूत तो सदांच तो दिता. तर ह्या काकुतीच्या फेस्ता दिसा देवाची काकूत विशेष रितीन आमी मागया आमचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर आमचेर बिरमत पावोन आमचे कश्ट निवारून प्रत्येक जावन ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आयिल्ले कश्ट बेगीनच तो निवारून दी आनी आमकां सुटका तशेंच संतोश समाधान आनी भलायकी दिवं दी म्हणून आमी मागया. जायते फावटी ह्या देवाच्या काकुतीचेर आमी बरवो सोंग नाव. जायते फावटी आमी हेरांत तें काकुलदार जावंक नाव. ह्या सर पातकांची दूख धरता आसतना आदारल्या सर पातकांची दूख धरून हे पवित्र रितीन फावते बरें वांटो घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर्वुद्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुदां संस्कार मेळ्ळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनानी घरांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देववंशी एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा.
सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सौम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू Krista Eklos tu povit Eklos tu Ishvar Eklos tu Parameshwar Amen 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 प्रार्थूया भोव दयाळ बापा आमच्या खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकां नवो जल्म दिलोय पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण एका काळजान आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप धर्मदूतांची शिकवण आयकच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेले जावच्याक सोमेस्त तिरासाणेन आपलो वेळ करसितली धर्मदूता मारिफात सभार आसार्यां आनी कुणां जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली भावात स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटांची येतालीं आनी आपापले कास्की आस्त बोदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हूण दवरतलीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्त मोदें वांटून घेतलीं हर एक दीस एका मोनान देवळांत ती सांगतां मेळटलीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातलीं काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतलीं सगळ्या लोकांक मनवतलीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करन दिसान दीस सोमितांचो सांको सडयतलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा सर्वेस पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा इस्रायलाचे भुरगीं सर्वेस्पराक वाकाणून म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता अरुणाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता
सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासी दया सस्नान बाळता हांव पडशें म्हाका पळान लोटलो पूण सर्वेस्पोरान म्हाका आदार दिलो सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या देखून हांव ताचें किर्तन गाता आमकां भक्तांच्या तंबान जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यासो मुल्या फातोर आपणे सर्वेस्पोराचें काम हे पळोवन आमी तटक जाता दीस हो आयचो सर्वेस्पोरान केल्लो संतोष उल्हास आमी भोगया सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो अर्सिल्लो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या परवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबाबेन पावनात असल्या दायजाक आयती केल्यांत अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटले हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें फुटाक घालून व्हरोवन पळयल्ल्या नश्वर बंगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार किर्त मान आनी महिमा सोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां व्हरत्या संतोशान तुमी उमाळटात कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारान तुमी जोडून आसात देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्तारायाक जय 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 पवित्रात्म्याक सुमी म्हणालो तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमंताय पळय नासता सतमंतलें कितलें बागी जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्तारायाक जय 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 पवित्रात्म्याक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं
तुमच्या आई सोबे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस दार दांपनो भितर एकठांय जावन आसले तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचे पातकां तुमी बुक्षितात तीं बोगसतलीं. जांचे पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले केळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या केळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलें तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमन. तो तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्हय? पळय नासतना सतमनतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं अत्सर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या अत्सर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमनिजे. अशें सतमनून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतर हे, वाकडी तुका क्रिस्ता. 1984 इसवेंत टायम मॅगझीन ह्या पत्रान आपल्या मुखल्या पानाचेर एक पिंतूर छापलें. आनी त्या पिंतुरांत 2 जाण व्यक्ती आसले. एकलो एक काळशें स्वेटर वा जर्सी, निळशें जिन्स आनी धवे शूज घालून आसलो. आनी एकलो एक धवो लोब वा दोगलो आनी माथ्यार एक धवी तोपी दवरून आसलो. आनी हे 2 व्यक्ती कोण गे म्हूण सांगल्यार, पयलो मोहम्मद आली आक्का, पापा जुवो पाल दुसऱ्याचो खुनेगार जावंक आसलेलो. कित्याक 1981 इसवेंत मेच्या 13वेर ताणें पापाक गुळो मारलो. आनी तो धवो लोब आनी धवी तोपी घालनासलो पापा जुवो पाल दुसरो. आतां सांग पापा जुवो पाल दुसरो. लगभग 20 मिनटां
तांचें संभाशण महम्मद आलियाका असल्या जैलांत जाल्लें आनी पाप साहेब थंयसर गेल्लो कित्याक आपल्या जावंक आसलेल्या त्या खुनेगाराक वा ताची खून करूंक प्रयत्न केल्ल्या त्या मनशाक त्या व्यक्तीक बोगसूंक काकूत दिवंक भोवशा पाप साहेबान दिल्ल्या हजारो शर्मावां पैकी भोव प्रभावीत भोव अर्थभरीत शर्माव ताचे एकाच उतरान या एकाच वाक्यान ताणें दिल्लो आसलो महम्मद आलियाका हांव तुका बक्षितां ताचे हात धरून मोगान 20 मिनटां ताचे लागीं उलोवन उपरांत तो जैलांतावन भायर आयिल्लो आनी हें भितर त्या मॅगझिनान छापल्लें. भावांनो आनी भयणीनो, आज दैवीक काकुतीचें फेस्त आमी समरमताव. ह्या विशीं आयचीं वाचपां कितें आमकां सांगतात. हें एक विचित्र म्हणून म्हाका भोगता. कित्याक म्हूण सांगल्यार पास्काच्या दुसऱ्या आयताराची वाचपां बदलूंक नात, पूण पास्काचो दुसरो आयतार दैवीक काकुतीचो आयतार, दैवीक काकुतीचें फेस्त म्हूण संभ्रमूंक जाय म्हणून पाप साहेबान सांगलें. आनी त्या पास्काच्या दुसऱ्या आयतारची वाचपां आदींतावन तीं तशीं आसात आनी तीं वाचपां दैवीक काकुती विशींत आमकां उलयतात आनी दर म्हणून देवाची काकूत कशी वाळटा म्हणून आमकां दाखोवन दितात. दुसऱ्या वाचपांतावन आमी सुरू करया. सान पेद्रोन बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें. तो म्हणटा, आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जेवणीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबावेन बावानात असल्या दायजाक आयती केल्यात. देवाची व्हड काकूळ ही खंयची ती? ताच्या व्हड काकुळतेन ताणें आमकां जेजूच्या जिवनपणाच्या एका जिव्या बरवशाक नव्यान आमी जल्मून येवचे बरें केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक आयबावेन अविनाशे नाश जायनात असल्या दायजाक आमकां आयती केल्यान ही देवाची काकूत. कशें जिवनपणांत जेजूच्या जिवनपणांत ही काकूत आमकां दिसता. सुवातेक आमी ह्या जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा शीस दारां धांपून भियान भितर आसले. आमी आतां लॉकडावनाक लागून एका रितीन दारां धांपून भितर आसा. स्टे होम, स्टे सेफ, घराच रावा आनी भलायकेन रावा म्हणलो ध्येय वाक्य ह्या स्लोगन घोशण ह्या दिसाचो. आनी थंयसर ते दारां धांपून भियान भितर आसल्या वेळार जेजू तांकां दिश्टी पडटा, शांती तुमकां म्हणटा. होच जेजू आमचे थंय येता आनी म्हणटा, आमी ह्या बियाच्या वातावरणांत आसतना शांती तुमकां, समाधान तुमकां. दैवीक काकूत ही तितले मातने परत शांती तुमकां म्हणलो तो. आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बोगसातली. म्हणजे जेजू कुंभसाराचो सक्रामेंत स्थापीत करता. कुंभसाराच्या सक्रामेंता मुखांत दैवीक काकूत आमकां मेळटा आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, परत जेजू वा देव ताच्या जिवन पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात ताची काकूत आमकां दिता. आनी ह्या जाग त्या कुंभसाराच्या सक्रामेंतांत देव आपल्या काकुलतीन ताच्या पवित्रत्म्या दडून तुजे पातकां बक्षिता म्हणून आपसूल सोदिता आसतना ह्या जाग तीं उतरां उद्गारता. तर भावांनो आनी भयणीनो, आतां सगळें लॉकडावन जाल्ले वरवीं आमकां मीस वा कुंभसार जावंक साध्य ना. पूण बाबा फ्रांसिसान सांगलें आमी उडास दवरया. देवाचें काकूत सरांच वळटा, ती कोणाच्यानच बंद करूंक जायना. इंडिया लॉकडावन, वर्ल्ड लॉकडावन, सगळें धांपून दवरयेत, सगळें शट डावन करयेत. देवाची काकूत लॉकडावन वा शट डावन करूंक जायना. ती सदांच ओपन, सदांच ताची दैवी काकूत वळटा. सिस्टर फावस्तिनाक तें जेजूच्या काकुतीचें रोपणें दिश्टीक पडलेलें तें थंयसर पळया. 2 रंगाच्यो झरी वळटात. शिपायान कडवड्याक गाय करता आसतना थंयसर उदक आनी रगत वळल्लें तेंच रोपणें सिस्टर फावस्तिनाक जेजू जिवन जेजू दाखयता. हाचो अर्थ कितें?
जेजूच्या त्या कडवळता वोवच्या रक्ता वरवीं आमची पातकां बोगसातात आनी ते धवो रंगाचे ते त्या उदका वरवीं आमकां बाप्तिस्मा मुखांत नवो जल्म दिता म्हणून अर्थ जाता. तर भावांनो आनी भयणींनो, कुमसार हाचे विशयांत पापा फ्रांसिसान म्हळें, देवाचे काकू सरांच वळटा पाता केल्या वेळार, सूख केल्या वेळार खालतेपणान तुजें पाता वळखून घे आनी सोम्या म्हाका बक्षी, बापा म्हाका बक्षी म्हूण सांग. देव खंडीत बक्षिता आनी उपरांत तुका केदाळ साथ जाता तेदाळ वचून कुमसार जा. वय आतां लॉकडावन, आतां शटडावन, पूण देवाचें काकूत आमकां आज हे घडये आनी निरंतर वळोनूच आसा. आमकां साथ जाता आसतना, अवकाश मेळटा आसतना कुमसारांत ती पातकां परतून उसारून सांगची आनी सक्रामेंताचें बेसांव घेवन आमच्या पातकाचें बोगसाणें आमी जोडून घेवचें. भावांनो आनी भयणींनो, परत आमी ह्या सुवातेक आनी पळया, तोमासाक पातयेवंक कश्ट जाता. जेजू जिवंत जाला म्हूण हेर श्रेश्ठ सांगता आसतना ताका त्या पातयेवंक सलीस जायना. हांव पातयेना, म्हाका हें परत जायना, तुमच्यो काणयो पुट्ट्यो काणयो म्हाका नाकात. पूण दैवीक काकोल तूं पळोवया, आमचोर करिना तो सोंसणीक 8 दिसां उपरांत जेजू परतून त्याच शिसांक थंयसर दारां दामूर परत आसले कडेन परतून प्रत्यक्ष जाता, दिश्टीक पडटा. शांती तुमकां म्हणटा, शांती तुमकां म्हणटा. तिसरे फावटी आयच्या सुवातेन आमी आयकुचें, शांती तुमकां, समाधान तुमकां. परत आमकां शांती दिवंक पेसाडचो हो आमचो काकुतीचो देव, काकुती बरलोलो जेजू. आनी तोमासाक 8 दीस अवकाश ताणें दिलो. काकूत ह्या शब्दाक आनी एक शब्द सोंसणीकाय, मर्सी, पेशन्स. सोंसणीकाय नासतना काकूत ना, काकूत नासतना सोंसणीकाय ना. पळया, सोंसणीकायान जेजू रावलो आनी म्हणलो, ये पळय म्हज्या हाताचे गाय पळय, तुजें बोट हाड, तुजो हात हाड म्हज्या कडवळांत घाल, पातये. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. कितली केदी व्हड काकूत ही म्हणून उद्गारलें कोणा थोमासान. आनी त्या दिवतान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. देवाची अगणीत काकूत, देवाच्या काकुतीची गुंडाय ही भावा आनी भयणी. तर ह्या दैवीक काकुतीचें फेस्त आमी आज संभ्रमत आसतना आमी उडास दवरचो. पापा सान जो पावल दुसऱ्यान हें फेस्त 2000 इसवेंत पयले पटी संभ्रमलें आनी सांगलें. त्या दीस ताणें सान पेद्रूच्या बोलगांवांत दैवीक काकुतीचें फेस्त सोमस्ताराक पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा आचार संघ उलो दिलो. आनी त्या मिसा वेळार दैवीक काकुतीच्या देवासांव प्रसारूंक प्रयत्न केल्ल्या वा दैवीक काकुतीचें दर्शन मेळिल्लें श्रेश्ठ फावुस्तीनाक ताणें सांतेन म्हणून प्रसार केल्लें. आनी उडास आमी दवरया. त्याच फेस्ता दिसा 14 वर्सां उपरांत म्हणजे एप्रिलाच्या 17 तारखेर 2 दीस जाले. आज 19 तारीख. एप्रिलाच्या 17 तारखेर 2014 इसवेंत त्याच पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक पापा सान जुआंव पावल दुसरो म्हणून सांतेपणाचो कुरो, सांताचो मान दिवन ताका सांत म्हूण परगटलें. भावांनो आनी भयणीनो, तर हें फेस्त करचें आमी कितें करचें? दुसऱ्या वचपाक आमी पळयलें, सुवातेचे आमचे दीस गेली. पयल्या वचपांत आमकां कळ्ळें जाता आमी कशें ही काकोल संभ्रमची आनी काकोल दाखोवची म्हणून कितल्या आपुरबायेन आमकां थंयसर सांगलां. हे सुरविल्ले क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार केले सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपल्या खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्त मोदें वांटून घेतालीं. सोमेस्त मोदें वांटून घेतालीं. कितल्या आपोबायल मोगाच्या भावना पिणनो ह्या दिसांनी सगळो लोक किंवा जायतो लोक जात मत खात म्हणलो भेद नासतना आपणा कडेन आसले वांटून दितात. खाणाची वरवेचे एक किट वा दिसपट्टें जेवण, रांदलेलें जेवण भुकेल्या जेवाक वांटतात. कितले सोबीत दिसता. कोण आपुरबाय ही देवाचे काकूत ह्या मुखार कशें लोक वांटून घेता. न्हय फकत क्रिस्तांव, अक्रिस्तांव सुमेत भुकेल्यांक जेवण दिवन, तानेल्यांक पियेवण दिवन देवाची काकूत संभ्रमतात. आनी ही आमी संभ्रमूंक वचूं जाय. आमचे पैकी जायते जाण हें खेळां आसतले आनी कर्नस आसांव कोणना आमी आमचे ते आसतले आमी वांटून घेता. थोड्यांक इल्लें बेन दिसोंक पुरो, खावू जिणेवंक पुरो,
असलें वंट जाल्यार फाल्यांक हालें करचें फाल्यांच्या विशयान कंत नाका म्हणून जेजू पयल्यांच सांगलां आयचें पुरो फाल्यांचें हांव पळयतां देखून असलें पुरो दीस जाय म्हूण पूण इल्लेंपणी वांटून घेवेत गी कोण वांटून दिवंक तयार नात आज ही काकुतीचें फेस्त संभ्रमच्या वक्ता देवान आमकां दिवचें एक मोगाचो काकुतीचो उलो हांव तुजें तें काकूदार जाता तशें तूं तुज्या भावा भयणी थंय कोण गरजेन आकांदार आसा तांकां इल्लें पोटाच्या बुकेक आनी ताणेक कांय तरी इल्लें दी सगळें दिवंक जायना तरी इल्लेंपणीन दी काकूदार सा भावा आनी भयणी अशी काकूत आमी संभ्रमची आनी जी कोण आमी येदोळसो दिवन आसा हें फकत आतां शट डावन वा लॉकडावन जाल्ल्या वेळार न्हय सगळें वर्सभर जीनभर हेरान थंय इल्लें वांटून गेल्यार आमी सुरविल्ली पवित्र सभा सुरविल्ले क्रिस्तांव कशें आसलें ते परी जाता आनी देवाचे काकूत निरंतर न्हय फकत पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा बघा 365 दिसी देवाचे काकूत आमकां मेळटा आमकां मेळोंकूच जाय आमकां ती गरजेची तशेंच हेरांकय ती गरजेचें म्हणलें मानून घेवन हेरान थंय उदार जावन काकूदार जावन आमी वांटून घेतल्या भावानो आनी भयणीनो दैवी काकुळचें फेस्त आमी निरंतर संभ्रमले बरें जाता तोच जेजू क्रिस्त दैवीक काकूत हाडून आयलोलो खुर्सार मरून आपणाचें रगत व्हरून परत पुनर्जीवन जावन तुमच्या पातकां बक्षिता म्हूण सांगसो तो काकुळीचो देवाचो पूत आतां उंड्या वयना रुपार ह्या वेदीचेर हजर जाता आसतना ताचे थंय आमी मागया दैवी काकुती हांव तुजे थंय पात येता म्हजें तें काकूदार जा आनी तुजे बरी हांवें हेरान थंय काकूदार जावंक म्हाका करपा दी म्हूण आमी मागया आमचो भावात वसाद आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्वपवित्र बाप्पा सगळ्या आनी पितृच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे फेस्ता आमच्या सुम्या जो पवित्र प्यावे गर्भे सुमावलो हांव परमेता जल्मलो पोंस प्रत्येकांनी कस सुसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलो परतून जिवंत जालो सर्गाक सरलो सर्वपवित्र देव बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना शिव्यांच्या निमेलांची मुन्सिपी करून तो येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्रसभेक भक्तांचो एकठार पातकाच्या पुस्तकाने कुडीचे जीवन ससनाचे जिवेत आमेन मोगाळ भावा भयणीनो काकुळतीन बरलेलो देव आमच्या मागण्याक कान दिता आनी ताचे काकुळत आमचे दाखयता ह्या विश्वासान आमची मागणी ताचे समोर दवरया तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक बाप्पा आमचे मागणे आयक काकुळतीच्या बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तांचे ताबेन आसचे तुजे परजेक तुजे काकुळती थंय व्हडूंक तांकां तुजो कृपेचो आदार दी म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाराच्या वर्गाच्यांनी तांकां मेळिल्ली जबाबदारी तुजी दैवीक काकुळत आमच्याक मेळिल्लो अवकाश कसो लेखून ती पाळूंक तुज्या दैवीक उजवाडान तांकां बर म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरकस कुटुंबांनी सुरविल्ले पवित्र सभे परी एका काळजाची आनी एका मोनाची जाम जियोवन एकामेकाच्यो गरजो सुदारसून तुजे दैवीक काकुळतीक साक्षांत जियोवंक आदार दी म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक क्षणीक सुखाक लबदून तुजे तान पयस पावुल्ल्या सर्वांक तूं राखून आसाय म्हणलें सत उगडापें जावन संवसारी सुखाक सांडूंक आनी तुज्या मोगाक लबदून जियोवंक तुजो सांगात दी म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक युकरिस्ताच्या मेजां बोवारी हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैवीक काकुळतीचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव करूंक आनी आमचें जिवीत तुज्या मोगाक सागजावन जियोवंक फावो कर म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टांच्या सर आमच्या भाऊ भयणीक बऱ्या भलायकेन बर म्हूण मागता बाप्पा आमचे मागणे आयक काकुळतीच्या बापा आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे तुजो दैवीक मोग आमकां सदांच सांबाळन व्हरता म्हणल्या विश्वासान तुज्या सांगातपणांत आमी जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्व समचे मोगाळ बापा कारणीक
सावून तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुजे बेसा कितेंच ना आमचें ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या दिण्याक सुबेग सर्व आमचे मोगाळ बापा काळीक सावून तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुजे बेसा म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरुदार देव बापाक मान तरसलें सावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव महिमेवन बापा जेजूच्या मरणा आनी पुना जेवणपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या पुर्विल्या क्रिस्ती बावार्थ्यां परी तुज्या उतरांतली ती धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगाचो आत्मो देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जीवन पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मीक पोसणान तुजें उतर आमच्या जिणेन सफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकडे आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे महिमेची किती आनी वखाणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्या जेजूचो आमचो पासकांची बली तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्ताच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Povit, povit, dălbaranțo serves portu. Sărgani somsar morla tuja, vai pava. Un sergin tu gajai, un sergin tu gajai, serves porace navi, eta da gajai. Un sergin tu gajai, un sergin tu gajai. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना घास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे घास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या भक्तांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut purgatoria. सोम्याचे सू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सोम्याचे सू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जन्मपणाचो आमी भक्ती उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बाप्पा, पीटर पावलांच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरसाक लागून कोण अंतरल्यांत तांच्या आत्म्याक शांती मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगेते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजड मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काय मरे देवाचे माये सांगाती बागेन झुजो तिचो पती बागेन धर्मदतो आविलाचे सान तेरेस, कोर्साचो सांजो जेजूच्या ल्हानपण सान तेरेस, सिस्टर फावोस्तेना आनी सर कडेन तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. काकुतेन बदलल्या देवाक मोगान बाप म्हूण उलो कर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रे जाल्याक आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व पिडे शिड्यांतली आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्यारस वडकी पोतवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंडता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी सगळ्या संवसाराक
तुझ्या जिवनपणाचें समाधान आनी शांती दी आनी एक कोडान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. येजाकान मौनपणे म्हणचें मागणें अर्था बरयत तें आयच्या दिसाक तें वडा ताळ्यान हांव म्हणटा म्हजे सांगता तुमी तें म्हणात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता. ती म्हज्या जडती आनी खेस्त हाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात जावं. होस्तो जीवन क्रिस्त बापाची दैविक कोलतो हाडून आयलो तो दावाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती खरेंच सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ओंकार शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदारा. कितली मोबाळ काकूळ तुजी असीम दळाय सर्गेची दैवीक आनंदादोस करची पवित्र गजीन आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदारा. भावा आनी भयणी जेजू आमच्या काळजांत आयला. उंड्या वायना रुपार हांवें ताका आतां सेवला पूण तुमी हांगासर ह्या मिसांत पयसतान भागीदार जावची. आत्मीक रितीन आत्मीक कुमगार तुमी आतां सेवलो. म्हजे थंय सक्रामेंता मुखांत्र जेजू आयलो तर तुमचे थंय आत्मीक रुपार तो आयला.
आम्हा सर्वांत थंय जेजू आमच्या काळजांत आतां वस्ती करन आसा. देवाच्या व्हड काकुतीचो दीस हो. देवान कितले काकूत आमच्या दाखयल्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. ह्या घडयेंत हांव आमच्या जल्मा म्हणसर आमची दिश्ट आमी फाटीं गुंडावन पळयले तर देवाच्या काकुते विने कितेंच घडोवंक ना. भोव करून म्हाका आयचो दीस व्हरतो दीस 22 वर्सां आदीं एप्रिलाचे 16वेर ह्याज्याची रिक्षा घेवन आयच्या दिसा 19 तारीखेर म्हज्या फिरगजेंत म्हज्या कुटुंबादारा सांगाता अर्गां मीस भेटलेलो हो दीस. 22 वर्सांनी ह्या याजाकपणाच्या जिवितांत दैवीक काकोलत हांवें विशेश रितीन अनुभवसिल्या. कितले फावटी हांव अनउपकारी अविश्वासी जालां तरी देवान म्हाका सांडूंक ना. म्हज्या जिविताच्या प्रमुख घडीतांनी विशेष रितीन तसो हात हांवें अनुभवसिला, तसो हात हांवें देखला, हाचे ससाय हांवें अनुभवसिल्या. चिंतेनातल्यो बरी थोड्यो संगती घडल्यात आनी कश्टांत आसतना कांय अडचणी येतकी म्हणल्या तसल्या त्या परिस्थितींत सगळें शबीत हांवें जावचें बरें ताणें केलां. प्रत्येक रितीन आज हांव म्हज्या येजाकपणाच्या देण्या खातीर ताका हांव अर्गां दितां. ताच्या काकुतीक हांव देनू आसतां. तशेंच आमी सगळां ह्या दैवीक काकुतीक लावले नासची दैवीक काकूत अनुभवसली ताका आमी अर्गां देवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी घेवन आपल्या दोळ्यांनी पळयोवन शेसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकवटलेल्या बाबा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखात. हांव पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणावरी आमकां करपा दी. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. तुमकां सर्वांक दैवीक काकुतीच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयता. दारां दापोवन घरा भितर आमी आसाव जेजू प्रत्यक्ष जाता आनी म्हणटा शांती तुमकां. ती शांती आमी अनुभवसिया. तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागता. आकारलो संसार सगळो मारता उलो देवा तुझे काकुळती. आपासनाच्या उपकार केलो तुजो भुतान वारयले भोवा मौलिक दैवी काकुळती तुझे बलवस्ता. दैवी काकुळती तुका दिन वाजता. दैवी काकुळती हांव सर पडटा. दैवी काकुळती कृपेन भरता. दैवी काकुळती
तुझेर भरवोसता देविका कुळती तुका दिन वाचता देविका कुळती हांव सर पडता देविका कुळती कृपेन भरता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशीर्वादी आमकां मागीर कुर्साचे करवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.